Sundaya, Onespora, Wakana, Chekache, Pritomi Voin, Devaksoti Gaya, Novengi, Rutsundaya, Onespora, Wakana, Chekache, Pritomi Voin, Devaksoti Gaya. देव बरो दिसता मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू तुमकां येवकार दिवं. सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता मिसांत. आयचें मीस आमी भिडयता कायतान फ्रांसीस द सोजा आनी आदेलिना कारवायलांच्या ओतम्याक, तेच बराबर सुकोरीन क्रास्तो हांचे ओतम्याक. आनी केदी भाशेन मागुया आमी ह्या मिसांत हें झूज सुरू जालां आनीक सगळ्या संवसाराच्या आकांत येयल्लो आहा. तर सवस्कायेन वस्तू जावपाक सवस्कायेचो आमचो देव सवस्काय दी म्हूण तेजे लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेज क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्य आसूं. आयज इगोजमात परब करता बेगीन तोमास आकीन गान इताली आकिनाचो दोर्शास्त्री प्रोफेसर आनीक चड देवस्थान ताका आहलें सांती साक्रामेंताचें कितेंय सुरू करचे आदीं वरांचे वरां सांतीसमाशी मागणें कोत्तालो आनी इतलें मागणें कोत्तालो भिडान बांदू जायते फावटी ताका म्हणल्या भाशेन जेजू दिश्टी पडटालो. हें आमी कांतार म्हणटा सांती साक्रामेंताक संस्काराक कितले व्हरता तांतूं मेर्गूम साक्रामेंतो ताणें घडलां तें म्हणटच इतलें तेजें देवस्थान सांतीसमाशी की चड एकवटो नासलो जेजू लागीं. तर आमी आमचें कितें सुरू करचे आदीं जेजूक एकवटून आसपाकय देणें आमकां मिसांत मागुया. आनी मिसांत आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुवातेक देवाचे फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तरान उसारून वायट नदरून बरें सोडून जायती पातकाय केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बेगीन सदांच अंकवार मरीक सगळ्या देवतांक भोगताक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर. प्रार्थना. सोर जाणार आनी मोगाळ बापा बागेवन तोमासाक तुवें क्रिस्ती सुपुन्नायेची आनी देवीक जाणवाय जोडचे उर्बेन पेटयलोय. ताची शिकवण सारकी समजून घेवंक ताचे देखी बरी जिणेचो पाटलाव करूंक तुजी दाराळ कृपा आमकां दी. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग,
सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? इजिप्तांतलीं इस्रायेलितांक भायर काडलीं ते घडये थावन आज पर्यंत हांव केन्नाच एका घरांत रावूंक ना. पूण एक वाटसूर कसो तुमच्या तोंबू मोदें हांवूय एका तोंबूंत रावलां. आख्खे इस्रायल पोरजे बराबर सगळे कडेन हांव भोंवत आसलों तेन्ना म्हजे पोरजेक गोवण्या परी चलोवंक हांवें नितीदार नेमलोले. तांकां केन्ना तरी हांवें म्हळां जायत, देवदार रुखाचें घर तुमी म्हाका कित्याक बांदूंक ना? आतां म्हज्या सेवका दाविदाक तुवें सांगचें आसा तें हें. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, शेळयां फाटल्यान वचून तूं तांकां चोरयतालो. थंयचो हांवें तुका इस्रायल म्हजे पोरजेचो फुडारी करूंक आपोवन हाडलो. आनी तूं वेताय थंयसर हांव वेतालों. आनी तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या दुस्मानाक हांवें नपयत केलें. आनी प्रितुमेच्या व्हडांतल्या व्हडांक फावो जाल्लो मान हांवें तुका दिलो. त्या भायर इस्रायल पोरजेक हांव एक गांव दितलो आनी ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका त्रास दिवचो ना. इस्रायल म्हजे पोरजेक हांवें नितीदार नेमले त्या दिसांनी खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें ते आनीक दिवचे नात. सगळ्या दुस्मानाक पयस करून हांव तिका विसव दितलो. सर्वेस्पोर तुका व्हरतो कोत्तलो. सर्वेस्पोर तुका एक घराणें उत्पन्न कोत्तलो. तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच हांव तुजे फाटल्यान तुजे सोस्तींतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न कोत्तलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळटलो. तोच म्हाज्या मनाक एक घर बांदतलो आनी ताचें शिवासन हांव सासणांक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. खोटेपण करीत जाल्यार मनशांची चाली प्रमाणे ताचेर बोडी मारून हांव ताका खास लायतलो. तुजे आदल्या राजा वयलें हांवें म्हजें बोलेपण काडलें तशें ताचे वयलें हांव केन्नाच काडचो ना. तुजें घराणें आनी तुजी राजवट म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिवासन सासणांक तोखता तसलें करतलो. हीं सगळीं उतरां आनी हीं सर्व दर्शनां नातानान दाविदाक कळीत केलीं. देवाचें उतर. आमचो जबाब. सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें बोलेपण दाखयतलो. परतून म्हणया, सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें बोलेपण दाखयतलो. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें बोलेपण दाखयतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप, आनी हांव तुका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराच्या रायां मदें बोव व्हडतो. जबाब. सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें बोलेपण दाखयतलो. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट तोखतलो. ताची संसद हांव नितेकाळी सांबाळटलो. सोर्ग आससोर ताचें शिवासन उरतलें. जबाब. सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें बोलेपण दाखयतलो. उद्गार. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy.
बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजू दोयऱ्याचे वेळेर नव्यान शिकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचेर तशें एकटोलो की तो ओड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोळेर उदकाचे देगे पर्यान रावलो. ताणें ताका सबार शिकोवण्यो वेपारींनी दिल्यो आनी शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी वोंपूंक गेलो आनी वोंपतना थोडें बी वाटेर देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन केलें. दुसरे बरे जमनीर माती नासली तसली कोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची कोलाय ना देखून तें बेगीनच किलोलें, पूण तेतूस करपलें आनी मुळां जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मदें पडलें, कांटे वाडले, तांणी तें दामून दवरलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरे जमनीर पडलें, तें किलोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, कान आयकूंक आसलोल्यांनी आयकुचें. आनी तो एकलो आसतना तेन्ना बाराबो तांची सांगाता आसलेलीं ते वेपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचे गूट ओळखूंक तुमकां दिल्लें आसा, पूण भायर आसात ताका ना. पळयता ताका कांय दिसना, आयकोता ताका कांय समजना जावंक नाजाल्यार ते आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां बोगसणें मेळत देखून सगल्या वेपाऱ्यांनी सांगप. मागीर ताका म्हणलें, ही वेपार तुमी नकळत तर सगळेर वेपारी कश्यो जाणां जातल्यात. वोंपी वोंपता तें उतर, जीं कोण उतर वोंपलेले वाटेचेर आसात तीं तांणी तें आयकना फुडें सोयता रोकडोच येता आनी ताच्या काळजांत वोंपलेलें उतर काडटा. तेच परी कोडपी जमनीर पडलें तें बींग येता तीं उतर आयकतच रोकडींच खुशालकायेन तीं मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळना देखून चड उगोत तें तोगोना. उपरांत उतराक लागून कास दुमाळो येना फुडें तांचो बोवाळ रोकडो चालता. आनी कांट्या मदें वोंपलेलें बीं घेतात तसलीं आनीक आसात, तीं उतर आयकतात, पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेचे बुलोवण, हेरां वस्तूंची आशा येता आनी तो उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर वोंपलेलें बींग येता तें उतर आयकतात, तें मानून घेतात आनी पीक दितात, एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आयज आमी बागेंत तोमास साकीन हाची परब करता. हो बागेंत 12व्या शेंकड्यांत डॉमिनिकान ऑर्डराचो. डॉमिनिकान ऑर्डर आमच्या गोंयांत आहा, खंयसर आहा आतां? डॉमिनिकान ऑर्डर आमच्या गोंयांत आसा, खंयसर? ओर्ली चर्च इज गिवन टू डॉमिनिकान प्रिस्ट. आनी खंय खंयसर आहा? मोइरा 2 सुवात्यांनी आहा डॉमिनिकान पाद्री. आनी मोइरा सिमनारी आहा तांची.
सिमनार दोमिनिकान हे अर्दीचो पाद्री तो दोमिनिकान अर्दीचो पाद्री चडशें जिवीत ताचें बुरोवप आनी ताचें बुरोवप आमी सिमनारींत शिकता जे पाद्री जाता तितले आमी शिकता आनी शिकता आनीक ताचें बरोवप बरोवच्या दिसांनी सुरवातेक सांगलां कितेंय करचे आदीं जाय तो वेळ सांतिस्मा फुड्यान तो सादतालो इतलो सादतालो की एका दिसाक सकाळचो तो आतां लोक येवच्या आदीं सांतिस्माशी आसलो तो आनीक रोजार कोत्तां कोत्तां साकिस्तां भितर सरलो आनी तो वाऱ्यार आहा तो ताका देखलो ताणें बागेंत वाऱ्यार आहा तो ताका देखलो तर एक खबर आमकां मेळटा दुसरी खबर आनी ताणें गीत घडलें तांतूं मेरगम साक्रामेंतूम संवसाराक कितलें व्हडतें हें गीत ताणें घडलें वेळान बांद दुसरी ताणें एक निमणें काम सुरू केलें सुमा थियोलॉजिका एक बूक बरोवंक सुरू केलें जायते बूक जायते बूक आनीक निमणें बुकार पावलो तो बरयता आसतना आनी एका दिसाक मीस म्हणटा आसता ताका सर्ग दिश्टी पडलो देवान ताका सर्ग दाखयलो आनी तेन्ना कितें बरयतालो तें बंद केलें कित्याक हांवें कितें पळयलां तें सोर करूंक जायना हांवें कितें बरयलां तो कचरो सगलो कचरो पूण हांवें कितें देखलां तें जाय तें वयर वयर उरता आनी बरोवपाचो बंद जालो सुमा थियोलॉजिका बिणान बांदू कंप्लीट ना पूण आमच्या सिमनारींनी आमकां शिकयता हो सांत आमकां सांती साक्रामेंताचे दिवस आमकां शिकयता कितें सुरू करच्या आदीं जाय तो वेळ आमी ताचेशी सारूंक जाय दुसरें आयज आमी जाणा पयलें वाचप सामुएलाचें आनी सामुएलाचें वाचपाक दाविदाक येस मेळटा सक्सेसफूल कितलीं झुजां जिखलो तो देवान जिखयलो तेका जायतें बरें ताणें हाडलें आनी देवान बरें हाडलें आनी झुजां बंद जालीं आनी झुजां बंद जालें म्हणटच इल्लो रेस्ट ताका मेळ्ळो सुसेग कसो मेळ्ळो आनी तेन्ना चिंतता तो देवाची आर्क पेट तोंबूंत आसा हांव व्हडले पोलासींत रावतां हें सारकें ना हांव पोलासींत आनी तो तोंबूंत रावता हें सारकें ना आनी नातान प्रवाद्याक सांगता हांव ताका एक घर बांदतलो देवाक एक घर बांदतलो तेंपल बांदतलो आनी नातान ताका सांगता तुका दिसता तें कर हें म्हणटच तेच राती देव नातानाक दिश्टी पडटा आनी सांगता दाविदाक सांग जो थाराव तूं घेतला तें करिनाका तुका घरां बांदूंक हांवें विचून काडूंक ना तुका विचून काडला जंय तूं मेंढरे राखतालो थंयसरलो हांवें तुका हाडला आनी पातशाय केला आनी पातशाय कोतूच इतलीं झुजां तूं जिखलो एक पूण झूज तूं पिड्यार जावंक ना आनी आयज तुका कसल्यो आडकोड्यो ना हें कित्याक केलें तुका घर बांदूंक तुवें हाडूंक ना हें तुका घोराबो घर आहा आनी घोराबो आहा बरें आमचें घर इतलें बरें सारकें पूण भितर घोराबो आहा तो सुसेग ना कित्याक उपकारता घर आनी घोराबो आहा घरान घोराबो रावता म्हणटच तुका हांवें विचून काडला आनी विचून काडला जेजूचो घोराबो घडोवपाक तुजे तान जेजू येतलो तुजे तान जेजू जल्मतलो तुजे राजवटीचो जेजू जल्मतलो इस्रायल पर्जेन जल्मतलो हें तुज्या मनान घालता तूं ह्यो वस्तूंत पडनाका कोणें बांदलो तेंपल देवाचो तेंपल कोणें बांदलो मागीर सालोमान ताच्या पुतान बांदलो तिसरी आयज ओपार भयणान बांदून आमी आयकल्या
देव जेजू पयलो देवस्थानी भोंवतालो, पूण लोक वाडलो, इतलो वाडलो की देवस्थानान जागो ना. दर्याचेर गेलो, दर्याशीं गेलो आनी थंय व्हडें आपणाचो पुलपीत केलो आनी लोकांक बसूंक लागलो. आनी आज वपार सांगली ताणें लोकांक समजता ते भाशेन, आमी वस्तू कोत्ता ते भाशेन. वोंपूंक गेलो, थोडें बी वाटेर पडलें, थोडें बी कोडपी जमनीर पडलें, कोडे बी कांट्यांनी पडलें आनी थोडें बी बरे जमनीर पडलें. वाटेर पडलें तें सुकण्यान येवन खेलें. कोडपा जमनीर पडलें तें खोलाय ना म्हणटच तें सुकलें. कांट्या जमनीर पडलें तें ताका चेपून मारलें. आनी बरे जमनीर पडलें ताणें एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100 ताणें फोड दिलो. तर वाटेर पडलें तें जाल्यार आसा मनीस हें देवाचें उतर मानून घेतात, आयकतात तेन्ना रोखडो देंवचार येता. जेन्ना बरें देवाचें मेळटा तेन्ना देंवचार येता, रोखडोच तें ताचे मनांतलें काडटा अशें सांगता आमकां. जें कोडपी जमनीर पडलें तें उमेदीन मानून घेता देवाचें उतर, उमेदीन, पूण पाळनात ताका. कोडपी जमनीर म्हणटा पाळनात म्हणटच रोखडेंच हें उतर ना जाता. तिसरे जमनीर पडटा तें कांट्यांनी पडटा. हें कांट्यांनी पडटा तें चड आमकां राट्यो संवसाराच्यो, चड आमचे हुस्के संवसाराचे हें उतर देवाचें दामून दवरता आनी पीक जायना. आनी चवथें सुवातेर आहा तें जीं आपणाचें काळीज रितें करून देवाचें उतर आयकतात, पाळटात, आपणाक लायतात आनी फोड दिता, एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100. Britannia गीत घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. Beni amsin beton gata amsin casa gadon gata amsin mona tu gorbida sikar gormon praton magna boa undo Sorbetoida Manuglemon Vinod Goda Amsono Vodotolo Jesu Tikun Dosatolo Amka Pordon Tometolo Jesu amche kanzatolo. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गीचे बापा, भाग्य तोमासाचे परबे दिसा कुशेन आमी तुका येवन समर्पिता. ता शिकोण घेवन एका तळ्यान आमी तुका वाकणटा आनी आमकांच आम सर तुका समर्पण दिता. हें आमचें समर्पण स्विकार कर, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओय वर्षे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सर काडे आनी सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोमाज भक्ताच्या मानाय परब समोर मोंगचे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचे पुण्यावन जिवीत आमकां दितात, शिकोण आमचें गिन्यान उजवाळयता. ताचे मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवतान भक्तां सांगाती निरो तरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pavitru, 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 दलबरांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान, उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेश्वराचे नामी येता ताका सोय, उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावन ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी रगत. आपलेच कुशेन कोश मारोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हजें उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडणारा आमची सोड कर. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कुळार घोशितेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेर आमचे गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवळी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता गती मेल्ल्या समेस्ताक ते पडजडीत मुखामा पडून फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवा मरेद्याचे माई संगाती बागेवन झुजायचो पोती, बागेवन दोत्ता, बागेवन जेवाज आनी सूर्य काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकवण धर बापा, सर्व नोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक. आमेन. जेजून आमकां मागणें करूं शिकयलें. मागणें आमी सगळीं बराबर बापाचें नांव काडून म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो दी आज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्याक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयागळ जितांचो वस्के आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शान ओतरेकतां तर आमकां जुदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे भार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाण तिका शांती दिया. तूं तिका एकोडांत सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू इद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा. हे शेळीचे जेवणाक वांडो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Come young git घेवया D4 पेज नंबर 49 D4. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आशेता 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 काळीज मोजे सुवादी 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 गेल्या तुझ्या राखून रावता निस्पोटी मेलूंक मोगाक मोगाक मोच्या राखून रावता निस्पोटी मेलूंक मोगाक मोगाक मोच्या तानेला तुझ्या रगताक जेजू काळीज मोजे कुस्तार तुझ्या म्हाका जोर हे
सुवादी येण्या तुझ्या राखून रावता दिसपटे मेळून मोगा मोगा मोजा राखून रावता दिसपटे मेळून मोगा मोगा मोजा. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीचे बापा, जेजू आमचो जिवो वांगडो ताचे वयल्यान तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता ते सगळें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रितीमोगाचे कोन्यान ते पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्योन तोमासाचे परबे दिसा आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदक कर. सासोत आदाराचे माये, पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक ते पांया लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एकाकुचे माये चुरचुरे घोर म्हजे, आयकोता सगळ्यांनी तुका हळी आसऱ्या आनी बोरवांशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो म्हजो बोरवांचो, पाव म्हाका असो जेजू क्रिस्ताच्या. घोड तुज्यात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक तूं येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. आशिर्वाद आनी आर्गां दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय. कातरी जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासांची. कोठा जायती फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका करना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांचे ताणल्यान तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी वाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओतोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. तुका आनी हांव परातून मागता तुजे लागीं. तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक उदी करूंक कोणाच्या सोबक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माई आदार म्हाका दी. सासो सोदराचे
निर्मिनाका हांवें सांगूंक म्हज्या देवाक आमेन. सासूत आदराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनोदी कर. नमान मरिये कृपेन बोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापण्या खातीर विनोदी कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासूत आदराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनोदी कर. नमान मरिये कृपेन बोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापण्या खातीर विनोदी कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासूत आदराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनोदी कर. नमान मरिये कृपेन बोले सर्वेस्पो तुझ्या ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू. भाग्यवती मरिये देवाची माई, आम्हा पापण्या खातीर विनोदी कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती मरिये आदाती उदृष्टाक सापडल्यार मजत कर वस्त्रोत कालसाच्या. वाकोचे पासत जा शहरातील देवाच्या मुलाची. विनोद कर सगळ्या देवाक पेटयलेल्या वस्तोऱ्या पासत. फावो कर तुजो आदार सगळ्यांचे मागतात तुजो सासणाचो आला शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबणी आदार दिनार गरजा आनी दुखी कोंडी. येसुमेज क्रिस्त आमकां तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां दा दिवंक जे अजपाचे उपकार आमी मान दिता. आनी मागता जे लागीं आमकां फाव जावन मायपणाचो आला शिरो भोगूंक पाव सदां काल फूड सोडवणीचो तुजो जियेताय राजवो चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमचो आदार सुम्याचे नार आनी सुर्ग आनी संसार उजराव. सुम्या म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो. सुम्या आसून तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फाव कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी मनाची शांती आनी अनवलबोन आदारान भाग्यूंक सदांच आंकवामरेच्या ती निवारूंक आनी काळाच्या कोंतींतली भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसा तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान जोटण करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता राजभोग चलयता सासनांच्या सासनांक. सासू आदराचे मायेचे मागण्या वरवीं सदां देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर दिवं आनी सदां काल तोगूं. शेपटाक गीत घेया पेन सुको सायबिणीचें. पेन सुको सायबीण तूं आमची राणी विसरो नाका गे माया गांवची मागणी. कृपा दिया आमकां दुखांनी आमी रोडच्या. आमची पातकाय आनी सोमेस्ताची विरोधी कोर माये. तुझ्या पुता लागीं